काँग्रेस पक्षाची वाट लावपाक दिगंबर कामत जबाबदार आसा। सुभाष शिरोडकर संघटना बांदपाक सोदतालो तेन्ना लेगीत कामतान ताका संघटना बांदपाक दिवना। कामतान केन्नाच बरे निर्णय घेवना। खरी पक्षाची वाट लायली दिगंबर कामतीन। ज्या वेळार पक्षाक सरकार करपाची संद आशिल्ली त्या वेळार लेगीत सरकार ना जावपा फाटलो कारण दिगंबर कामत म्हण गिरीश चोडणकराचो खर आरोप। RDX गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। काँग्रेस लिडर हाजे पयलीं दिगंबरूय काँग्रेसीन आसले, सो हाव डू यू लुक एट इट? काँग्रेसीचो एक्चुली खरें तर सत्यानाश केला जाल्यार हो दिगंबर कामतीन। म्हणजे 2007 म्हणजे 2005 हांव काँग्रेसीक जॉइन जाला। 2007 हाका काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री केलो आनी तेजे नंतर मुख्यमंत्री करून हेणें काँग्रेसीची कशी सत्यानाश केलो तो तेन्नाच्यान म्हणजे 2007च्यान आमची खरी वाट लागपाक लागली। थंयच्यान आमच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्याचेर करप्शन चार्जीस लागना की ते दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना तेजेर आनी आमच्या सरकाराचेर हें जालें आनी तातूंतल्यान आमकां खुबशे त्रास जाले। थंय आमची संघटना काबार जावपाक लागली। तेन्ना सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष आशिल्लो। आनी सुभाष शिरोडकराक कशेंच संघटना बांदपाक दिलना। प्रत्येक गजाली आपल्याक कशें सोयी सुखक जाता त्या प्रमाणे तेणें संघटना सगळी चलयता। म्हणजे कोणाक संघटना बांदपाकूच दिनाशिल्लो, जशें आपल्याक जाय तशें हें करतालो कारण तो मुख्यमंत्री आशिल्लो। सुभाष शिरोडकर बरोबर त्या टायमार हांव सारको लागींच्यान संघटना पळयतालो। तो संघटना बांदपाक सोदतालो, हो ताका जाय तो सपोर्ट करनासलो, वयल्यान तो काबार करता। तेजे नंतर हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना सुद्दां आमी तेंच पळयलें, हो सगळें डिसिजन आपूण लादपाक सोदतालो कंप्लीट हें करून। आनी अनफॉर्च्युनेटली दिल्ली ताका सपोर्ट केलो कंप्लिटली, कारण हो एक सिनियर लिडर आसा, माजी मुख्यमंत्री आसा आनी कदाचित ताका ते मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्टूय करपाक दिता। सो हेणें खंयच्याच केन्नाच संघटना बांदपाचेर भर दिलो ना। आनी काल तोच इंटरव्यू तेंय सांगतलो, म्हाका दिसता देव तेजे तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की आपूण म्हणटा तो काँग्रेसीन आसतना सुद्दां BJPच्या लिडरांच्या टचान आशिल्लो। जितून तो कसलो गद्दार तो कळटा। ज्या पार्टीन तुका मुख्यमंत्री केलो तेजे तुका CLP लिडर केलो आनी तूं आयज सांगता की आपूण BJPच्या लिडरान तेन्ना सुद्दां टचान आशिल्लो। म्हणजे कितलो गद्दार आनी कितलो फटींग, जेजेर कोणें विश्वास दवरपाचो ना हें तातूंतल्यान कळटा। आनी दुसरें म्हणजे हेणें केन्नाच बरी डिसिजन लोकांक हें करपाची घेवना आनी त्या खातीर आमची परिस्थिती कितें जाली, 2012 आमचे कडेन जवळ जवळ 23-24 आमदार आशिल्ले, ते आमी 9चेर पावले। सो कोणें वाट लायली पक्षाची खरी पक्षाची आमची संघटना वाट लायली। हेणें कितें 2007 जो मुख्यमंत्री जालो तो 12 मेरेन आमच्या इलेक्शनान 9 आमदार जाले। तेजे नंतर परत आमी पार्टी हें जाली। तेजे नंतर 2017 आमगे 17 आमदार जिखून येवन सुद्दां सरकार न जावचें तेजो मेन जबाबदार म्हणजे दिगंबर कामत। पूण तेणें जर सांगलेलें आपल्या मुख्यमंत्री नाका तुमी करात कोणाकूय, त्या टायमार सुद्दां आमचो सरकार सत्तेर येतलो आशिल्लो। तेजे नंतर CLP लिडर गेले का एक तोंडान घेता सरकाराचे विरुद्ध उलयना, सरकाराचेर हल्लो करना। आनी आमी सुद्दां हल्लो केलो जाल्यार आमकां खंयच्यान तरी हो हें करपाचेर हेणें प्रयत्न केले, कोणा पार्टी हाडपाचेर आनी कितें करपाचें हें सगळें डिसिजन तो घेतालो चडशे मेजर। आनी जे कितलेशेच कॅन्डिडेट घेतले, वेगळे वेगळे लिडर घेतले, बाणावले सारके तो कॅन्डिडेट घेतलो पूण ताका जिखून हाडपाक हो सायडीक शकलो ना। कुर्तोरे सारके एका जे रेजनल्ला परत येवपाक सोदताले त्या टायमार सुद्दां कुर्तोरे सीट हेच्यान जिखपाक हाडूंक शकना आनी हो मुख्यमंत्री जावपाक शकता। म्हणजे तुजे सायडीचे सीट तुज्यान जिखपाक जालें आनी तुका मुख्यमंत्री जावपाक जाय। म्हणजे एक्चुली संघटना कोणें काबार केली जाल्यार तेणें काबार केल्या घेयना म्हणटा पळय। हांव ताका विचारपाक सोदता की 2007 जो 2005 तूं काँग्रेसीन येयलो आनी 2007 तुका मुख्यमंत्री केलो, कदाचित ती डिसिजन तो म्हणटा आसतलो सारकें जालें ना म्हणून, कारण तेन्ना पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो रवी नायक आनी रवी नायक बहुजन समाजात तेणें पार्टी खरेंच बरी बिल्ड केल्ली। अधिकारान ताका मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लो। सो कदाचित ताका जर मुख्यमंत्री केल्लो आशिल्लो 2007 आयज आमची ही परिस्थिती जावपाक नाशिल्ली। रवी नायक परत पार्टी बिल्ड करता आशिल्लो, बहुजन समाज आमचे कडेन लागीं येता आशिल्लो। कदाचित ती डिसिजन रॉंग जाली ही तो म्हाका दिसता देव तेजे तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की पार्टी डिसिजन सारकी घेयना म्हणटा। हेका मुख्यमंत्री केलो ती डिसिजन एकाची चुकली आसतली आनी परत एका CLPचो लिडर केलो ती डिसिजन चुकली आसतली, परत एका CLPचो लिडर केलो ना म्हणून हो पार्टी सोडून गेलो।